केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांच्या अध्यक्षतेखाला शुक्रारा जीएसटी परिषदेची 40वी बसका झाली। सगळ्याच राज्यांचे अर्थमंत्री तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री अनुराग ठाकूर ह्या बसकेक हजर आशिल्ले। करपात्र नाशिल्ल्यांक जीएसटी रिटर्न भरपा खातीर आकिल्ले उसरा शुल्क पुरायपणान माफ केला। मात सध्याच्या कर कपाती संदर्भात कसलोच निर्णय वा चर्चा केल्ली ना। ही पत्रकार परिषद व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगाच्या माध्यमांतल्यान जाल्ली। ह्या उपरांतची बसका जुलयांत घेतले म्हण ह्या वेळार सीतारामन हांच्यांनी ह्या पत्रकार परिषदेत सांगला। कोरोनाक लागून उद्योगधंदे आनी वेवसायांक व्हड लुकसाण जाला। जुलय 2017 ते जानेर 2020 ह्या काळांत रिटर्न फायल करपाक जांकां कळाव जाला तांचो आंकडो खूब व्हड आसा। तशेंच जे करपात्र ना तांच्यांनी आपले रिटर्न दाखल केल्ले ना। असल्यांक कोणाकूच कसलें उसरा शुल्क भरचें पडचें ना म्हण ह्या वेळार सीतारामन हांच्यांनी स्पश्ट केलां। ह्या भायर जीएसटी R3B फायल दाखल करप्यांक थाकाय दिवपी निर्णय ह्या बसकेंत घेतला। जुलय 2017 ते जानेर 2020 निमाणे कर पात्र आशिल्ल्यांनी जर जीएसटी R3B फायल दाखल केल्ली नासत तर तांकां फक्त 500 रुपया नामपात्र दंड घेवपाचो निर्णय घेतला। ह्या निर्णयाचो फायदो 1 जुलय 2020 ते 30 सप्टेंबर 2020 मेरेन फायल दाखल करप्यांक घेवपाक मेळटलो। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट।